नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. स्मिता येळकाराचो येवकार खबरो विस्तारान. आता गोवा मुंबई 7:30 वरात आयच्यान गोय मुंबई वंदे भारत सुरू. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल सावन ट्रेनीक व्हर्च्युअल फ्लॅग ऑफ करतलो. एकूण 5 ट्रेनीचो फ्लॅग ऑफ, 2 MP, 1 कर्नाटक, 1 बिहार आनी 5वी गोंयांत. गोंय, बिहार आनी झारखंडात पयलेच खेपे वंदे भारताची कनेक्टिव्हिटी. डबल ट्रॅकिंग जातकूच मुंबय 7:30 वरांनी 5 वरात पावतले म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयला. वंदे भारत ट्रेनीच्या फ्लॅग ऑफ सुवाळ्याक तो मडगांवां उलयतालो. कांय म्हयन्यां भितर सगळ्या राज्यांतल्या एअरपोर्टाचेर मोपा सावन डायरेक्ट फ्लायटी आसतल्यो. मोपा विमानतळावेल्यान जाता तितले बेगीन खंय आंतरराष्ट्रीय फ्लायटी सुरू जावंक जाय. जाल्यार दोनूय एअरपोर्ट खूब मोठ्या प्रमाणात चलता. वयल्यान आत्तां हांव आनी टुरिजम मिनिस्टर उलयताले की आमकां इंटरनॅशनल कनेक्टिविटी फ्रॉम मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट ही जाता तितले बेगीन सुरू जावपाक जाय. आज पर्यंत आमी 20 स्टेटींनी कनेक्टिविटी दिवपाक शकले. दाबोळी वयल्यान ज्या 20 राज्यांनी आमची कनेक्टिविटी नाशिल्ली त्या 20 शहरांनी आमकां डायरेक्ट वयतले जाल्यार गोंयच्यान फ्लायट नाशिल्ली. मोपा सुरू जाल्या उपरांत त्या 20 राज्यांत डायरेक्ट वचपाक आमकां फ्लायट सुरू जाली. म्हाका दिसता आनी थोड्या दिसांनी एकूय देशांतले शहर आनी एकूय देशांतलो एअरपोर्ट उरचो ना की जेणे करून डायरेक्ट कनेक्टिविटी फ्रॉम गोवा टू दॅट एअरपोर्ट हे 100% कनेक्टेड आसतलो. दिस इज अ सेमी एक्सप्रेस वंदे भारत ट्रेन. हांव परत एकदा सांगता तुमकां, आत्ता म्हटलं की 8 वरां लागतली. दिस इज अ सेमी एक्सप्रेस. आनीक सुद्दां म्हणजे कनेक्टिविटी सुदारल्या उपरांत डबल ट्रॅकिंग जाल्या उपरांत ही ट्रेन 5 वरांनी मुंबय पावपाक शकतली. आमच्या अश्विनी वैष्णवजी हांचो प्रयत्न आसा की मुंबय गोवा हे डिस्टन्स आनीकूय बी जाता तितके फास्टस्ट कमी जावचें. ताका डबल ट्रॅकिंग केल्या उपरांत आनीकूय बी बेगीन आमी मुंबय पावपाक शकतले. गोंय आनी मुंबय हाचे रिलेशन्स आतां न्ही खूब पयलींच्यान आसा. This train is nothing but a computer on wheels. This train स्वतः is controlled by software, so it gives a very clear message of sustainability. As आमचो प्रायम मिनिस्टर जेन्ना आत्मनिर्भर भारत म्हणटात आनी आमचे 9 वर्साचे कारकिर्दीत प्रायम मिनिस्टरांचे वेगळे वेगळे विचार फुडें व्हेल्यात. ह्या विचारान व्हेरी इम्पॉर्टंटली द कनेक्ट विथ द पीपल वूड लव टू ट्रॅव्हल इन अ ट्रेन. इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये अत्यंत महत्त्वाचे होते आणि गेली अनेक वर्ष मग ती रेल्वे असो किंवा इतर विभाग असो या सर्व विभागांना इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये काम करत असताना एक वेगळ्या पद्धतीचा पॅरालिसिस हा मोठ्या प्रमाणामध्ये लागला होता. आणि मग पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वामध्ये झपाट्याने संपूर्ण देशामध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चरचं जाळं, मग ते रेल्वे असो किंवा तिथलं असणारं रस्त्याचं असो, या सर्व क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये सुरू झालं. 5 धरले जाल्यार जवळजवळ 13 हाजे पयलीं सुरू जाल्ल्यो आनी 5 आज सुरू जातात. म्हणजे जवळजवळ वंदे भारत अश्यो एक्सप्रेस जी आसा त्यो 18 गाडयो आज पर्यंत ताचें उद्घाटन जाल्लें आसा. ह्या रेल्वेचे खास म्हणजे आमचे पयले इंजीन आसताले, ताचे नंतर डबे आसताले, पण तो हाजे खास वैशिश्ट म्हणजे संपूर्ण विजेचेर चलणारी गाडी आसा आणि एका 18 डबे आसात. आणि तातूंत उत्तम प्रकारे सोयी ह्या सगळ्या हातूंत दिल्ले आसात.
लोकांक सुविधापूर्वक हे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारचे धोरण आसात. माध्यान आहार पुरवणेक 5 बिडरांनी टेंडर प्रक्रियेत वांटो घेतला. शिक्षण संचालक सांगता ते प्रमाण एका सप्तका भितर बिडर फायनल करपाची प्रक्रिया पुराय जातली. 5 बिडर गोंया भायले. गोंयचो एकूच बिडर मात ताणें टॅक्निकल बीड ओपनिंगान वांटो घेवना. फायनल बिडर 5,000 भुरग्यांक मील दितलो, हेरांक बायला गट. गोंयच्या सुमार 5,000 भुरग्यांक मिड डे मील पुरवण आता गोंया भायल्या संघटना कडच्यान. मंगळारा 5 बिडरांनी प्रक्रियेत वांटो घेतलो. गोंयचो एक बिडर आशिल्लो ताणें हे प्रक्रियेत वांटो घेतलो ना. NGO आनी CSSO कडच्यान शिक्षण खात्यान इत्सा प्रस्ताव मागिल्ले. स्क्रुटिनी आनी हेर प्रक्रिया करून सप्तकभरात सरकार निर्णय घेतले. बिडरात स्त्री शक्ती, घनश्याम सेवा समिती, बेंगलोरचे अक्षय पात्र फाउंडेशन, नॅशनल फेडरेशन ऑफ फार्मर्स प्रोक्युरमेंट प्रोसेसिंग अँड रिटेलिंग कोऑपरेटिव्स ऑफ इंडिया आनी केंद्रीय भंडार हे 5 बिडर. 5 जाणांनी बीड केला. तातूंत स्त्री शक्ती, घनश्याम सेवा समिती, अक्षय पात्र फाउंडेशन बेंगलोर, नॅशनल फेडरेशन ऑफ फार्मर्स प्रोक्युरमेंट प्रोसेसिंग अँड रिटेलिंग कोऑपरेटिव्स ऑफ इंडिया आनी केंद्रीय भंडार अशे 5 जाणांचे हे आसा बिड्स आसा. 5 जाणांनी एप्लाय केला. तातूंचे आज 2 जाण आयिल्ले, 2 फॉर्म्स आयिल्ले. एक स्त्री शक्ती हे दिल्लीचे ऑर्गनायझेशन आनी अक्षय पात्र फाउंडेशन बेंगलोर. दोगांनी प्रेजेंटेशन दिलां आनी ते आतां डावनलोड बी करून आमी सगळ्यो तांचे डॉक्युमेंट्स कितें आसा ते स्क्रुटिनी करतले आनी कोण क्वॉलिफाय जाता ताचे डिसिजनाक गव्हर्मेंटाक आमी एप्रोच करतले. सरकार 1,63,000 भुरग्यांक मिड डे मील दिता. मेन बिडर 5 भुरग्यांक मील दितलो. बाकीच्या भुरग्यांक बायला आप मजत गट मिड डे मील दितले. कितल्या भुरग्यांक मिड डे मील? 5 जाण, 5,000 भुरगे. 5,000. खंयच्या एरियेंतले ते अजून पर्यंत कांय फायनलायज जावना. पूण मदीं जेन्ना थोडे सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी आपल्याक शक्य ना म्हणून सांगलें की आमी बंद करतले, आमकां खरेंच परवडना, तेन्ना आमी हाजेर विचार केल्लो. 5,000 भुरग्यांक मिड डे मील कसो दिवपाचो. एक तर ड्राय कितें तरी घेवपाचें, नाजाल्यार NGO खंय तरी रोपीन करपाचें. आनी त्या भायर आमकां PAB प्रोग्राम एडवायजरी बोर्ड मिनिस्ट्रीचो, सेंट्रल मिनिस्ट्रीचो, तांणी आमकां सजेस्ट केला की तुमी एक्सप्लोर करा पॉसिबिलिटी नॉन गव्हर्मेंट ऑर्गनायझेशनाक इनवॉल्व करपाचें. आनी आतां बाकीचे महिला सेल्फ हेल्प ग्रूप बाकी तयार घालता ते चालूच उरतले? चालूच उरतले. ते चालूच उरतले. टोटल कितली भुरगीं सर? टोटल आमी 1,63,000 भुरग्यांक मिड डे मील सप्लाय करता. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी साहिल मांद्रेकार. गोंयांत 37व्यो नॅशनल गेम्स अंदू ऑक्टोबर-नोव्हेंबरात इंडियन ऑलिंपीक एसोसिएशनान दिल्ले म्हायती प्रमाण 25 ऑक्टोबर ते 9 नोव्हेंबर अशें गोंयचें शेड्यूल थारता. लोगो आनी मास्कॉट लॉन्च गोंयांत जाल्यात. इन्फ्रास्ट्रक्चराचेरूय निमाणे पावण्यावेलें काम नेटान चालू आसा. एकूण 43 वेगवेगळ्या खेळा प्रकार सर्तींनी आसतले. गोंय 37th नॅशनल गेम्सा खातीर प्रिपेर्ड आसा. जे आमचे 28 वेन्यू आज आमी आयडेंटिफाय केल्ले आसात, त्या 28 वेन्यूचेर जवळ जवळ 43 ज्यो डिसिप्लिन्स ज्यो आसतल्यो, ज्यो गेम्स ज्यो आसतल्यो त्यो जातल्यो. हो एकंदरीत 18 दिसांचो हो कार्यक्रम जावन आसात. जितले जितले वेन्यूज आमी आयडेंटिफाय केल्ले आसात ते फक्त रिफर्ब करपाचें काम आज सध्या सुरू आसा. आनी म्हाका दिसता एट द मॅक्स आनी एक तेजे पयलू हांव एक गोश्ट सांगता, जो पर्यंत नॅशनल गेम्स किक ऑफ जायना तो पर्यंत बारीक ना बारीक कितें तरी थंय रंगारंगड किंवा बाकीचे ब्रँडींग हे सगळे काही गोश्टी चालू आसतल्यो. पण एज फार एज इन्फ्रास्ट्रक्चर, मेन इन्फ्रास्ट्रक्चर इज कन्सर्न, आमी ऑगस्ट एंड म्हणल्यार सगळं म्हणजे पेंटींग, बाकी सगळी ती क्लिनींग, हे सगळे काही गोष्टी करून आमी रेडी उरतले. आनी आमी जवळ जवळ ऑक्टोबरांचो 1 ते 25 तारीख म्हळ्यार आमी एक चिलिंग टायम दवरलेलो आसा. कदाचित मुखार आमकां एक्सप्लोर करता आसतना काही गोष्टी जाणवल्यो जाल्यार त्यो थोड्योश्यो अपग्रेड करपाच्यो, नॉट इन टर्म्स ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर इज कन्सर्न. ताजें ओवरलेसाचें ब्रँडींग म्हणू नाकात, ती सजावट म्हणू नाकात किंवा आनी कितें आमकां लागतलें, ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी आसात. इन्फ्रास्ट्रक्चर जें आसा पळय न्ही तें आमी ऑलरेडी आमचे तयार आसात, एक्सेप्ट द ओवरलेस. ओवरलेस म्हणल्यार कितें,
ज्यो आउटडोअर ज्यो गेम्स आसात जांकां कॉम्प्लेक्साचे भितर ते गेमी जावपाक शकना अश्यो त्यो गेम्साचें इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी त्या गेमीक एक 15 दीस असं म्हणल्यारूच आमी करतले, कारण ते आतां सगळें करून कांय अर्थ ना. गोंय जो ऑक्टोबर म्हणटात किंवा नोव्हेंबर म्हणटात हो एक पीक सिजन जावन आसात आनी आमकां डेट फायनल करपा खातीर आमकां इंटरनॅशनल कॅलेंडर पळोवचें पडटा. बीजेपीचो प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेची राज्यसभेचेर वचपाची तयारी. पक्षान जबाबदारी दिल्यार घेवंक तयार म्हूण तो उलयलो. लोकसभा राज्यसभेच्या उमेदवारांची नांवां खंय वेल्यान फायनल जातात. लोकसभेच्यो वेंचणुको जाहीर जाल्यो काय उमेदवारांची नांवां खंय थारतलीं. पक्ष दिता ती जबाबदारी घेवंक बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष तानावडे तयार. राज्यसभेतूय वचपाची तयारी. कसं आहे की जबाबदारी आम्ही स्वीकारूच, पण ते ऑफिशियली जे हे असतं ते अजूनपर्यंत त्या संदर्भात सुद्धा ऑफिशियली नाव वगैरे जे आहे तो प्रोसेस असतो. तो पूर्ण प्रोसेस केंद्राकडनं आल्यानंतरच त्याच्यावर एक्झॅक्ट जे पोझिशन काय असेल ते कळेल सर्वांना. तुमच्या नावाचे जोरदार चर्चा चालू आहे. सगळ्यांचे कशें जाता की सगळ्यांक दिसता की बरेच जण उलयता आसतात, पण जोपर्यंत ऑफिशियली येना तोपर्यंत त्याच्यावर भाष्य करप बरोबर दिसता. आता तुम्ही गेल्ले दिल्ली तेन्ना कितें उलोवप जाल्लें? काय जावन आसलें उलोवप. रेजिनाल्ड सरकारात वांटेकार. ताचे आड जाहीर उलोवप सारकें न्ही म्हूण खंय कार्यकर्त्यांक सांगला. रेजिनाल्ड हा आपल्या सरकाराचा भाग आहे, त्यामुळे त्याच्या बरोबर त्याच्या विरोधात एखादं पत्रकार परिषद वगैरे घेणे चुकीचं आहे. तुम्हाला काही अडचण असेल तर माझ्याशी तुम्ही बोला. आणि त्यामुळे ही इज नॉट अवर अपोनंट. तो आपल्या सरकारामध्ये सहभागी आहे, आपल्या IDC कॉर्पोरेशनचा अध्यक्ष आहे. आणि त्यामुळे पार्टीचं काम करणं वेगळं आणि एखाद्यावर टीका करणं वेगळं. पार्टीचं काम आम्हाला कोणी अडू शकत नाही कुठेही करायला. त्यामुळे आम्ही 100% सगळ्या मतदारसंघात पार्टीचं काम करणारच. पण ते करतेवेळी एखादा जर आपल्या सरकारामध्ये सहभागी असेल तर त्याच्यावर टीका वगैरे नाही करायची. राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगण, मिझोराम ह्या 4 राज्यांनी वेंचणुको जावपाच्यो आसात. राजस्थानाचे जोधपुरांत गोंयचे 10 कार्यकर्ते अल्पकालीन विस्तारक म्हूण 7 दिसांक वतात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या मेरा बूथ सबसे मजबूताक गोंयच्यान खंय बरो प्रतिसाद. गोंयचे कार्यकर्ते तांकां जोधपूर, राजस्थान जोधपूर ह्या सिटी भितर वयतले आणि फाल्यां पासून ते तांकां जे क्षेत्र दिल्लें आसा त्या शक्ती केंद्राचेर ते काम करतले. आणि त्यामुळे 7 दीस तांच्यांनी हे काम करपाचें आसा आणि त्यानंतर 5 तारखेर ते थंयच्यान भायर सरतले. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. सरकाराची अप्रेंटिसशीप स्कीम हो मोठो जुमला. सरकाराच्या फटीक लोकांनी बळी पडचे न्ही. विरोधी पक्ष फुडारी युरीचो उलो. स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाचें कितें जालें काय म्हणून प्रस्न. काँग्रेस मिडिया मुखार. येता त्या विधानसभे अधिवेशनांत विरोधक एकठांय म्हादय मायनिंग लिनियर प्रकल्पाचेर जाप विचारतले. सरकारान खंय इव्हेंट मॅनेजमेंटार 500 कोटी कड्डिले. Madai being the most important, since there is absolutely nothing on the withdrawal of the DPR. Miningache je म्हाका दिसता सरकारान in the last session in his speech he announced that he would get 800 crores of income through mining. It is a sorry state of affairs. आणि एक जुमला जे मुखेलमंत्री नाना पयर इलेक्शन होणे म्हणजे 30 जुना सांगला की 10,000 नोकऱ्यो मेळटल्यो म्हणून टू दिस पब्लिक अँड प्रायव्हेट सेक्टर्स. दे आर ओनली फुलिंग द पीपल ऑफ गोवा. दिस इज द ट्रेडिशन नाव. इट इज बिकम अ ट्रेडिशन. आणि चीफ मिनिस्टरान म्हाका एक हाऊसान एक उतर दिलेलें की स्टाफ सिलेक्शन कमिशन इम्प्लिमेंट करतलो म्हणून. कित्याक तो हे स्टाफ सिलेक्शन इम्प्लिमेंट करना? Coming to Lok Sabha, we have already started our preparations. So at grassroots level, for booth management and all, which was not happening, that we have already started. पेडणे एक्सायजांतल्या 28 लाखांच्या स्कॅमात 3 कारवाय. एक्सायज कमिशनराच्या तपासा उपरांत 2 मोठे अधिकारी आणि 1 UDC सस्पेंड. ह्या स्टाफान 77 लोकांक बोगस लायसनां दिवन 28 लाख रुपया लाटले म्हणून बोवाळ सुरू जाल्लो. खात्यान 28 लाख आनी जुराचे 10 लाख वाशील केल्यात. फुडलो तपास चालू आसा. असो स्कॅम आशिल्लो जाल्यार आमचे काँग्रेस सरकार आशिल्लें जाल्यार पयले ताका सस्पेंड करपाचो. सस्पेन्शन ना, ताका ट्रान्सफर केलें. नंबर 2, पयशे रिकवर करतले म्हूण इतली गॅरंटी आहा सरकारा हातीन. म्हणल्यार ते जाणात पयशे खूंय आसात ते काटले दितले आनी तो बरो दितलो.
वॉट एल्स कॅन आय से पार्क केले ते कोडे हे बॅग घेतले परत पयशे बत्तले आनी सांगता रिकवरी जाली चोर तो चोर दीस इज अ थेफ्ट criminal misappropriation by a public servant which is a criminal act. First thing they should arrested him. Arrest केले तो सगळे सांगतलो कोण आनी कोण आहात सगळे रॅकेटान तांकां नाका. शारिरीक दिव्यांग व्यक्तींक खासगी MSME मळार रोजगार ही थीम घेवन गोंयांत संवसारीक MSME दीस मनयलो. उद्देग आनी वाणिज्य खाते आनी दिव्यांगा खातीरच्या राज्य आयोगान ही कार्यावळ इडीसीत दवरिल्ली. सरकाराच्या स्किमींचो लाव घेवन इत्सुकांनी ह्या मळार फुडें सरचे म्हणून उलो. For MSMEs like the ones that are offered by EDC. This is not only for you all, but please pass the word around so people who are struggling for finances can come and avail and prosper. The Government of India has introduced MSME or micro, small and medium enterprises in agreement with Micro, Small and Medium Enterprises Development Act of 2006. These enterprises primarily engage in the production, manufacturing, processing or preservation of goods and commodities. MSMEs are an important sector for the Indian economy and have contributed immensely to country's socio-economic development. It is not only generates employment opportunities but also works hand in hand towards the development of nation's backward rural areas. The state government has come up with the logistics and warehousing policy. With that policy, I'm sure a lot of MSMEs who might be requiring warehousing spaces will also get benefited out of that policy. As per the new policy, logistics and warehousing will also be given industry status. And we will be working very aggressively in the next couple of years. By 2024, 2025, we want to ensure that every industrial estate has certain minimum, assured infrastructure that is available in every industrial estate. Why not we go ahead and make Goa a model inclusive state, a state wherein there is a place for everybody. There is a place for everybody, not as a charity, not as welfare, but seeing the capacities, getting them empowered and giving them the dignity in the society what they require. नीलला कालिका मातीची घुमटी मोडपाच्या म्हापसा कोर्टाची ऑर्डर चालीक लावन आयिल्लो कोर्टाचो बेलीफ आनी पुलीस फौजफाटो घुमटी मेळना म्हणून परत गेलो. कोर्टान सांगिल्ले सुवातेर कालिका मातीचें देवूळ आसा, घुमटी ना, सगळ्याक सोदली, मेळना म्हणून निमाणे गेले. मोडटा जाल्यार मोडात म्हणून थळाव्या भाविकांनी तांकां एक घुमटी दाखयली. स्कॉड आयिल्लो तसो गेलो. आमी सांगले कितें तुमी सोदा खंय घुमटी आसा ती आनी मोडा, आयडल आसा तो बरा आनी असंच जालें. असंच जालें. पण हांगा आतां ते कांयच तांकां मेळूंक ना, आतां ती सोदता मेळटाले व्हरून मोडून तांकां. ह्या देवळान भक्त न्ही ओव्हर इंडिया येता, ओडिसाचे येता, कॅलकटाचे येता, बॉम्बेचे येता, पुनाचे येता, सगळ्याचे येतात. इतले फेमस आसा करपाक जाय की घुमटी कितें आनी देवूळ कितें पळय तें देवूळ हा केद्या व्हडलें. अरे तूं दाखय म्हाका तुजे खंयसर कितें म्हटलेलें. आतां तूं भितर या म्हणटा टेम्पलान काय घुमटी आसतली ना न्हू, तें टेम्पल ऑर्डर म्हाका हेजें मेन्शन केल्या टेम्पल म्हणून. जालें सांग फाल्यां सांग आमी आमचेर घेवच्यान फाल्यां सांग म्हाजें एलिगेशन जातलें. तुका ऑर्डर आसली कितें तूं केलें कितें काम म्हणून कळ्ळें तुका. कित्याक आमचे ड्युटी प्रमाणे आमकां रावचें पडटा. आतां सोदुया आमी जर घुमटी ती दाखय म्हाका. एक वेगळी आसूंक शकता. आमी तांकां सांगलें बाबा तुमचे 93,200 स्क्वेअर मिटर एरिया आसा ती तातूंत खंय खंय घुमटी आसा ती पळया, ना जर ही घुमटी आसा एकूच आसा डिमॉलिश कर. मागीर तांच्यांनी सांगलें ना आमी आयडेंटिफाय करूंक शकना, आमी परते येता आनी मागीर परते पळया आमी कोर्टाक सांगता म्हणून. लँड्री मास्कारेनस कुंकळ्ळेचो नवो नगराध्यक्ष जाता. युरी आलेमावाच्या पॅनलान ही पालिका जिखल्या उपरांत लक्ष्मण नायकाक नगराध्यक्ष केल्लो. 1.5 वर्सां खातीर नगराध्यक्ष केल्लो. 27 म्हयने जाले देवच ना म्हणून निमाणे पॅनलांतल्यान बाकीच्यांनी ताचेर अविस्वास दाखयलो.
9-0 मतांनी अविश्वास पास. 9 जाणांत बीजेपीचो राहुल देसाई आसा. आमी ताका 1.5 वरस दिल्ले, 1.5 वरस दिनाका आनी 7 म्हयने सुबेज दिले. सगळ्या कावन्सिलरांनी हांव ताका सपोर्ट केल्लो आनी लास्ट आसा अजून केलो ताका आमी तो देंवतो काय म्हण. आनी मागीर ताका तेजे मोशन हाडलें आनी ताका आयज आमगेलें एक्सिट जालें आनी ताका जोडिल्लो आमी. आनी 21 इलेक्शन जालें, मेजॉरिटी युरिके पॅनलान आमी जिखले आनी तेन्ना एक एग्रीमेंट केलो की स्पीड करचें 5 years टर्म आनी ताका आमी 1.5 वरस दिवचें म्हणून. 1.5 वरस दिवन 2.5 वर्सां दिलीं. 2.5 वर्सांनी आमकां न कॉन्फिडन्सान घेतलें कोणाक, कारण लोकांकूय मागीर हेस्सल जावपाक लागलें म्हणून आमी कितें केलें आतां चेंज करया, कितें करया, आमकां आयकना जालो तो. No confidence motion is passed in favor by the majority of 9 councillors. रामनाथचे देवस्थानाच्या पुनरुद्धाराचे काम पावण्यान जातलें. पहिल्या पावण्याच्या कामाची सुरवात गोकर्ण पर्तगाळ मठाधीश विद्याधीश तीर्थस्वामींच्या हातान शिलापूजन करून केले. त्या आदी स्वामींची पाद्यपूजा जाली. ह्या इतिहासीक खिणाक सगळे महाजन, कुळावी, भजक आनी मठाचे अनुयायी तीर्थप्रसादाक आशिल्ले. की हांगा मस्तीतले अडचण जाले, खूबशे प्रयत्न केले, अनेक कमिटीन प्रयत्न केले, खंयचेच ना खंयचे निमित्तान चुकता आशिल्ले, किंतु आतां कमिटीन इतले पर्यंत येवन पाविल्लो आसा. आतां ते संपूर्ण पावता. फर्स्ट स्टेज जाले, कसन तांगेले एप्रुवल्स आनी लोक आशिल्ले ते एप्रुवल्स तांकां प्राप्त जाले. बट आतां कन्स्ट्रक्शन जावपाक, एक्झिक्युशन जावपाक, त्यातून आयच्या दिवसाक आमी हांगा शिलापूजन एक आयिल्लें आसा. कारण कसन की म्हळ्यार आमगेले कृष्णू खंयचे तिथीक जन्माक आयिल्लो? अष्टमी. आनी आज कसन आसा? अष्टमी आसा. कृष्णान अष्टमीक जन्म आयिल्ल्या निमित्तान पांडवांक कसन प्राप्त जालें? विजय प्राप्त जालें. तशीच तुमगेले पैकीचे अष्टमी दिवसाक शिलान्यास पूजन केल्ल्या निमित्तान तुमगेले हे कार्याक विजयश्री प्राप्त जावपाक मेळटली. आयच्या दिवसाक म्हापशेच्या तारक आरोलकाराक हायकोर्टाची थाकाय. तारकाची ओबीसी सर्टिफिकेट व्हेरीफाय करूंक न्हयकार दिवपी कास्ट स्क्रुटिनी कमिटीची 5 मायाची ऑर्डर हायकोर्टान रद्द केली. शार उदरगत संचालकान तारकाक नगरसेवक म्हणून अपात्र थारावपाची ऑर्डर रद्द. ह्यो ऑर्डरी रद्द जाल्यो तरी संबंदीत अधिकारिणी तारक आरोलकाराच्या जातीच्या दाखल्याची दाव्या विशीं फेरविचार करूंक शकता अशें कोर्टान स्पश्ट केलां. बेळगांवच्या BS चन्नबसप्पा अँड सन्स मॉलाक 1 वर्स पुराय जाता. गोंयकार धरून सगळे कोकण, कर्नाटक आनी महाराष्ट्रांतल्यान तांकां गिरायकांचो बरेपैकी रिस्पॉन्स मेळटा. मॉलाच्या वर्सुकी दिसा निमतान तांणी डबल डिस्काउंट स्कीम जाहीर केल्या. 6 ऑगस्टा सावन साडयो आनी बाकीच्या कपड्यांचेर 20% सूट. Belgaum is a market hub for not only Belgaum district, it is a hub for Goans and South Maharashtrians also. So 1 year journey, it was really fantastic. We are getting very good response from all the customers. All the customers means Belgaum district, from Goans, South Maharashtrians. We are getting very good response and very good feedback. So we are very happy with the feedback and support from the customers. And we request all other people who have not till now not visited the store. We request all customers to visit once and experience our service and products. And our 1 year journey is really very good and excellent. We are getting very good response and very good feedback. Thank you. What is the plan for the next year? Next year we are expanding our business and we are planning to give very good offers to the customers, and we are planning to start our one of the main event, double discount, which will be starting from 6th of August. So where we will be giving additional discount to all the customers to celebrate this Shravan festival. So during that time the discount will be
10+10, almost 20% offer will be there for the customer. ऑक्टोबर ते 19 नोव्हेंबर भारतात वन डे क्रिकेट वर्ल्ड कप शेड्यूल जाहीर. 5 तारखेक इंग्लंड आड न्यूझीलंड मॅचेन वर्ल्ड कपाक सुरू. यजमान भारताची मोहीम 8 तारखेसावन. पहिली मॅच ऑस्ट्रेलिया आड. पाकिस्ताना आड हाय वोल्टेज मॅच 15 ऑक्टोबराक अहमदाबादात, 15 नोव्हेंबराक मुंबईत, 16 कोलकातात सेमी, 19 तारखेर अहमदाबादात फायनल. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. फ्रंटाक फॉलो करात. वेबसाइट, ट्विटर ऐप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ऐप, जियो टीवी ऐप आर. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.